वास्कोच्या बेकायदेशीर बहुमजली बिल्डिंगेची चौकशी करची म्हणून हायकोर्टान मुख्य सचिवाक अर्ज काढल्या। बिल्डिंग खंय मुरगांवचो नगराध्यक्ष दीपक नायकाच्या ताब्यान आसा। हे प्रकरण बेनामी प्रॉपर्टीच्या व्यवहाराचे आसू येता म्हणून कोर्टान दुबाव उक्तायला। सद्याक मडगांवच्या प्रधान जुईजान हे बिल्डिंगेचो प्रतिकात्मक ताबो घेवचो म्हणून हायकोर्टान सांगला। वास्को शारांतली ही बेकायदेशीर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नगराध्यक्ष दीपक नायकाच्या ताब्यात आसा म्हूण बोवाळ पडला। प्रकरण हायकोर्टान आसा। कोर्टात सुनावणे वेळार प्रतिवादी संदीप शिरोडकारान आपली बाजू मांडली। शिरोडकार म्हणटा संबंधित जमीन ताची, ताणेच अनधिकृत बिल्डिंग बांदल्या। बिल्डिंगेचो आनी दीपक नायकाचो खंय कांयच संबंध ना। बिल्डिंग कायदेशीर करूंक अर्ज केल्यात म्हूण शिरोडकारान सांगले। हायकोर्टान आदेशात बिल्डिंगे कडेन दीपक नायकाचो संबंध आशिल्ल्याचे निरीक्षण नोंद केला। हायकोर्टान केल्ल्या निरीक्षणाप्रमाण याचिकादारान दिल्ल्या फोटोत दीपक नायक आपले घरकान्नीसयत पूजा करतना दिसता। ताका लागून दीपक नायकाचे हितसंबंध न्हयकारूं नज। कायद्यान बेनामी व्यवहाराक मान्यताय ना। कोर्ट वास्तवा कडेन आड नजर करूंक शकना। ही जी बिल्डिंग बांदपाक आयज ग्राउंड+2 बांदली न्ही, आनी ही बांदता आसतना कितें तेणी थोडो जागो जो आसा शेताचो जागो एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा आनी जे 80 स्क्वेअर मिटरा भितर बिल्डिंग खंयचीच बसना, ताचो कायदोय ना। जेन्ना ग्राउंड+2 ही 80 स्क्वेअर मिटराची ही जी गव्हर्मेंटाची जागा खाल्लेली आसा तेणी आनी त्या जागेर तेणी बिल्डिंग बांदली म्हणून हे आयन काडले आनी हायकोर्टान हे PI ला घातले। बिल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी आसूं येता म्हूण कोर्टान नगराध्यक्ष दीपक नायकाचेर दुबाव घेतिल्ल्यान प्रुडंटान ताका गाठलो। पयलीं सॉरी सांगूंक सोदता, ही जे एलिगेशन्स आसा फक्त पॉलिटिकल एलिगेशन्स आसा। हो चंद्रकांत वस्त आहा पळय तो नीज गोंयकाराचो पार्टीचो कसलो तरी एक मेंबर आहा आनी खंयचो तरी एक आमच्या दुसरे पार्टीक एक डाग लागपा लागून तेणी एक म्हाजेर कंप्लेंट केलेली आहा। एक्चुअली सांगचें म्हणल्यार खंयची बिल्डिंग तो म्हणटाच पळय त्या बिल्डिंगेचेर म्हाजें लिंक कांयच ना। ती बिल्डिंग आहा ती एक दुसऱ्या नांवाच्या मनशाचेर आहा, भितर म्हाजें कांयच ना। आयज तो कसो तरी फेसबुकाचेर फोटो घेता आनी म्हणटा की हांव थंय रावतां, हांवें थंय पुजा केल्या। सेकंडली हांव एज अ चेअरपर्सन हांवें एकच करून हांव खूब कडेन पुजा केल्लेली आसा। आतां खंयची पुजाची तेणी फोटो लायला तें म्हाकाय खबर ना। हायकोर्टान ह्या प्रकरणात चौकशी करून 6 म्हयन्या भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण चीफ सेक्रेटरीक अर्ज काडल्या। मडगांवच्या प्रधान जिल्लो जुईजान हे बिल्डिंगेचो प्रतिकात्मक ताबो घेवचो म्हूण हायकोर्टान सांगला। चीफ सेक्रेटरी प्रकरणाची चौकशी करता। ताका लागून दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान बिल्डिंग रेग्युलरायज करपाचो अर्ज फुडें व्हरचो न्ही म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला। केस 18 डिसेंबराक दवरल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दाबोळे विमानतळाचेर टॅक्सीवाल्यांक विश्वासान घेनासतना कार रेंटलाचो काउंटर उभारिल्ल्यान प्रीपेड टॅक्सीवाले काचाबूल जाल्यात। कार रेंटल खंय बेकायदेशीर, थळाव्या आमदाराच्या कानार प्रकार घाला। सरकार आनी मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें। कार रेंटलाचो बोर्ड मारूंक दिल्ल्यान टॅक्सीवाले एअरपोर्ट डायरेक्टराच्या नांवानूय शबय घालतात। दाबोळे विमानतळाचेर टॅक्सी सर्व्हिस दितल्यांचो हो प्रीपेड टॅक्सी काउंटर। कितलोसोच तेंप हांगच्यान कायदेशीर टॅक्सी वेवसाय चलता। अचकीत एअरपोर्टाचेर हो नवो बोर्ड दिशिल्ल्यान टॅक्सीवाले आबूज जाल्यात। बोर्डाचेर बरयला कार रेंटल काउंटर। सकयल बरयला अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया। टॅक्सीवाले म्हणटात चल्ला ते बेकायदेशीर। Now the question is, this is very surprising. Under the Motor Vehicles Act, there is nothing like car rental services. And as we have checked, there is nothing legal about it, and therefore we have great opposition to that, and we will oppose the operation of that counter. RTOन खंय तांकां परमिशन दिवंक ना। रेंट कॅबाच्या निकशातूय हो काउंटर बसना। थळाव्या आमदारांच्या खंय कानार घाला। आता सरकारान एक्शन घेवची। As per RTO, there is no permission given whatsoever to them to run this, because some people are claiming it's a rent-a-cab. Rent-a-cab is not, it's under a scheme where a person has to have his own vehicles, minimum 50, and minimum 5 other offices where from operated. Now they have no such permission whatsoever, and there's nothing called car rental service. एअरपोर्ट डायरेक्टर कायद्यान मागिल्लो आनी सरकारान सांगिल्लो हक्काचो काउंटर खंय दिवंक तयार ना। मात नव्या काउंटराक कशी मान्यता दिली काय म्हूण तांचो प्रश्न। एअरपोर्ट डायरेक्टर सध्या आउट ऑफ स्टेशन। Airport director is out of town, and tomorrow we will try and meet him on what basis he has given. Now we have been for so many years after this airport director to give us the counters, which government has told us to take over 2 counters that we are paying their dues, and they are not giving the counters.
We are running a legal service here, and they are giving to that illegal counter to run this. मुख्यमंत्र्यान मदी पडून खंय टॅक्सीवाल्यांचो कायदेशीर धंदो साल्वार करचो. आणि एअरपोर्ट त्यांनी करता आसतना जेन्ना आमकां दोन्ही पार्टी कॉन्फ्रन्सान सिंगल विंडो काउंटर केल्लो आनी तेन्ना आमकां मनोहरबाईन स्पेशल आमकां सांगिल्लें की हेच्या फुडें आनी एअरपोर्टाचेर एक खंयचो काउंटर येवचो ना ते आमकां प्रॉमीस केल्लो. म्हाका खंय तरी दिसता हे एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन गव्हर्मेंटाक बायपास करून हे काउंटर ओपन केल्लो आसा. हांव गव्हर्मेंटान हितून हाडूंक सोदता नदरेन ह्या काउंटर जो ओपन केला आमच्या फुड्यान की सध्या ते माणसांनी काउंटर बंद करचो. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकईकार. सांताक्रूज तळीचे संवर्धनाच्या बाबतीत अभ्यास करूंक हायकोर्टान 6 वांगड्यांची समिती नेमल्या. ही समिती तळ्याच्या हायेस्ट लेव्हलाकडच्यान 200 मिटराचेर लायन मार्क करतले. ह्या 200 मिटरा भितर हायकोर्टाच्या परमिशना शिवाय कोणेच कसलेच बांदकाम करचे न्ही म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर काडल्या. सांताक्रूज तळीच्या सार्वजनीक सुनावणे वेळार हायकोर्टान ह्या तळयेचे संवर्धन करपा खातीरच्या अभ्यासा खातीर 6 वांगड्यांची समिती नेमली. हे समितीत बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे मेंबर, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचो चीफ इंजिनियर, टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचो एक मेंबर, सांताक्रूज पंचायतीचो एक मेंबर, गोवा फाउंडेशन मेंबर आसात. चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टाच्या फुडारपणा खाला ही समिती वावुरतली. 2 सप्तकां भितर हे समितीन पयली मिटींग घेवची आनी इको सेन्सिटीव आशिल्ल्या तळयेच्या संवर्धना खातीर रोड मॅप तयार करचो म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिला. 6 सप्तकांत रिपोर्ट आनी सुचोवणी दिवची अशेय निर्देश हायकोर्टान दिला. तळयेच्या हायेस्ट वॉटर लेव्हलाकडच्यान 200 मिटरार ही समिती लायन मार्क करतले. ह्या 200 मिटरा भितर हायकोर्टाची परमिशन घेतले शिवाय कसलेच बांदकाम जावचे न्ही म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर काडल्या. सांताक्रूजातले हे तळये कडेन संबंदीत आशिल्ले एकूय झाड कापूंक जायना म्हूण खासा लक्ष दिवपाचें म्हूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हायकोर्टान निर्देश दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक ब्रेक.